उतोड दर्यावेर सगळे मेस जाला. येवंक वचूंक धड वाट ना. यो वच करताले ट्युरिस्टांक धड टॉयलेट बाथरूम ना. लोक जाय थंय गाडयो पार्क करून चल्ले म्हणून लोकांच्यो दिसपट्ट्यो कंप्लेनी. सरकारान लक्ष घालचें म्हूण लोक मागता. Uttarda beach parking, which is a small parking area, is getting congested day by day, especially when the hotels in the area are holding their events. Lot of their vehicles, big lorries with equipment and other material, they come and park here at Uttarda beach parking. Also they park their vehicles on the road, on this approach road, and there's hardly any proper way to go to walk to the beach. This needs to be repaired, especially before the monsoon. All of it is going along with the flow of the water. You can see how it is broken. Similarly, the area needs to be, more land is to be acquired. And I would also suggest to the government, the authorities concerned, to give us changing rooms and bathrooms and toilet for the ladies. Those ladies who are visiting the beach, they find themselves in a very inconvenient situation. Beach road, from the main road to the beach, coming to the beach, it's really in a bad condition, and it's need to be widened also at the same time, and everything has to be done before the monsoon, I guess. So the hope the authority who is responsible for this will take care of this, especially the panchayat has to look into this matter. नवो आमदार खंय लक्ष घालतलो. उत्तोर्दा बीच एक बरी फेमस बीच, जायती हॉटेल हाय, जायतो लोक थिंग येता आनी बीच चोयले जाल्यार सारकी धटी जालो हा. हांव हो रोडूय चोयले जाल्यार सारको पेडेड जालो हा. हो रोड हे हितून आमगेले एस्टिमेटां आसतलो. हो रोड हांव चड करून हे बिफोर रेन कोतलो. आनी तशेंच आमगे बिचीर सगल्यो बीच आहाय माजोर्डा जावं बेतालबाती उतोर्डा 3 बीच लागताय म्हाका. ह्यो तिनूय बिच्यो सारक्यो ब्युटिफाय करपाक हांव वावुरतलो. हांवें जायते जाणां मुखार काडले आनी हांव ह्या दिसान आमगेली उतोर्डा कमिटी काडटलो. आनी हे कमिटी वयच्यान म्हाका डेव्हलपमेंट करपाक तेंगेलो आदार आहा. तेणें म्हाका रिक्वेस्टूय केलो आहा तें हांव कोतलो. थिंगा टॉयलेट जाय जावं कितें एक पार्किंग ना. सगळे बिचींचे एशे प्रॉब्लेम जालो हा. ते हांव आमगेले सगळे आमगे वकरांक घेवन ओ गांवच्यांक घेवन हांव हे प्रुडंटा खातीर सावेव डायस. चिखली डोंगरे नाल्यांत एअरपोर्ट ऑथॉरिटी आनी नेव्हीची रेजिडेन्शियल सिवेज सोडटात. एका तेंपार लोक त्या उदकांत न्हाताले. बरो नालो पेड्ड्यार जाला म्हूण लोक बोवाळ मारपाक लागल्यात. लोक पंचायतीच्या नांवान बोवाळ मारतात. पंचायत म्हणटा तांकां शो कॉज नोटीस धाडल्या. आतां खंय एक्शन घेतले. एअरपोर्टाच्या 100 मिटरा भितर हो डोंगरी चिखलेचो नालो. ह्या नाल्या कडेन उबे रावन लोक हांगा नाल्यान एका तेंपा वयल्यो न्हावपाच्यो गजाली करतात. मात आतां थंय 5 मिनटां रावप मुश्कील. नाल्या कडेन वतल्यांक डेंगू आनी मलेरियाचो भंय. पयले ल्हानपण आसतना आमी जाल्यार एक 5 वर्सां फाटले सुद्दां एक झरीचें उदीक म्हणटाले हांगासर. आनी आतां जे पयले आल्या हे सगळे एअरपोर्टाची सेवरेजचें काणेक जावन एका असली घाण मारता की हांगासर डेंगू मलेरिया असले रोग जावंक शकता. आनी हेजे आमचे लोकल MLA आमचो मोविन कुदिनो आहा. तेणें हांगासर बारीक तरेक लक्ष घालून हे जाता तितलो बेगिना प्रश्न सुटावो करून तरी आसतना हांगासर आमी पयले जाल्यार सायडीक हे ट्रकांनी खंयसर तरी दुसरे कडल्यान हाडून हांगा डंप केला अशें दिसता आमकां. आनी ह्यो जो गटर आहा पळय हेजे आमी एक इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणटाय आमच्या दाबोळे एअरपोर्टाक. आनी तेंच्यांनी तर अशेंच केलें जाल्यार आमचो इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचें आमचे गोंयचें कितें उरतलें. त्या खातीर आमचे MLA की कळकळीची विनंती की हेणें बेगींतल्या बेगीन हो प्रश्न सुटाव करून घेवचो. आनी म्हाज्या फाटल्यान एअरपोर्ट आहा आनी हे उदीक जे हांगा एक झर आसलेली पयलीं बरी झर आसलेली लोक हांगा न्हांवपाक येताले. आयज हे फक्त एअरपोर्टा खातीर हे उदीक सोडलेलें आहा घाण उदीक सोडलेलें आहा. तेच्या खातीर ही स्प्रिंगूय पिड्ड्यार जाल्लेली आसा. आनी हांगा हे घाण उदका खातीर हांगा डेंगू जावंक शकता, हांगा मलेरिया जावंक शकता आनी हांगा लोकांची घरांय आहा. आनी जे म्हाजे हांगा कोण फ्रेंड्स आहा भाव आहा तांकां हांगा डेंगू मलेरिया जावंक शकता. एक ह्यो लोकांच्या हेल्था वांगडा एअरपोर्ट ऑथॉरिटी खेळटा. लोकांचें आयकून आमी चिखले पंचायतीन गेले. वच जाल्यार पंचायत सांगता एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक खंय तांणी हे पयलींच नोटीस धाडल्या. आपल्या आंगार नाका म्हूण पंचायत नोटीस धाडपाची फॉर्मालिटी करून रावल्या. फुडें कांयच एक्शन ना. तितून आमकां अशें कळून आयलें की सगळी जी तेंची सिवरेज आसा ती सगळी तांच्यांनी हांगा आसा डोंगरी जो नाला आसा थंय धाडटा. मागीर आमी तेंचे STP प्लांट चॅक करपाक वचत जाल्यार वी हॅव सीन दॅट थंय सगळो वास मारता. एंड आय थिंक इट इज नॉट ऑपरेटींग प्रॉपरली.
आनी जेन्ना आमी थंय पळयलें जाल्यार तांची जी ड्रेन आसा ती ओपन आशिल्ली आनी ती थंय तांच्यांनी कनेक्ट केल्या हाका नाल्लाक त्या. सो आतां पावस येतलो आनी पावसान परत आस्त तशें सगळे दुयेंसां ते आचेर डोंगरी जातली. लोक सेवरल कंप्लेंट्स करता एवरी डे समबडी ऑर द अदर इज कमिंग हियर आनी कोण आयले काय वी गो देर फॉर इन्स्पेक्शन. पण एअरपोर्ट जे आसा ते आपले कान हालयना, कसलेच तेजेर एक्शन घेयना. आनीक नाव ऑन 6th March वी हॅव रिमूव्ड अ शो कॉज नोटीस फॉर देम. ताजेरूय तांणी कांय करूं ना. आतां 17 तारखेर आमी एप्रिलाच्या तांकां फायनल नोटीस धाडल्या. समज ते तरी कांय एक्शन घेयना जाल्यार आमकां कितें तरी हार्ड एक्शन घेवची पडटली. थंयचो आमदार पंचायत मंत्री खंय ते नाल्याचें आतां इन्स्पेक्शन करपाचो आसा. I will make a surprise visit with Goa Pollution Control Board officials. Make them take samples. Go right to the root cause of from where this is emanating, where this dirty water is being left, and leading to pollution of the rivulet there. And if this is done, I am sure action will be taken very strictly against them, because this is just not on. You cannot leave raw sewage, or for that matter sewage water, anywhere in the open like that. It could lead to a severe disease condition which we don't want here in Goa. गोयच्या एकमेव विमानतळाच्या 100 मिटरा भितर हो प्रकार. पोल्युशन करपी स्वता एअरपोर्ट अथॉरिटी आनी नेव्ही. पंचायत फक्त नोटीशी फॉर्मालिदाद करूंक वग्गी रावल्या. एक्शन कोण घेतलो? प्रुडंटा खातीर दिशान परब. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.